नमस्कार. द डिबेट या कार्यावळीक तुमकां येवकार आनी आयचो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार शाह कमिशनान जे 35,000 कोटींचे लॉस जालो म्हणा इल्लिगल मायनिंगा लागून ताचेर फाटल्या सप्तकाक मायन ओनर्सांनी पत्रकार परिशद घेतली आनी दे सेड की दीस फिगर ऑफ 35,000 crore इज अ नोशनल फिगर. आनी हें कितलें नोशनल आनी कितलें रॅशनल, कितलें खरें कितलें फट आनी हातूंत भितर ही फिगर कशें करून शाह कमिशनान काडला आनी तें खरेंच सारकें आसा काय चूक आसा ह्या सगळ्या गजालींचे भासाभास करपा खातीर आज 3 मानेस्त आमचे बरोबर आसात. सगळ्यांत पयलीं आसात आमचे बरोबर गौतम वेर्लेकार जे चार्टर्ड अकाउंटंट आसात जे ह्या बाबतीत आमकां खूब बरे तरेन सांगपाक शकतात आनी एक GCCIच्या मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर आसात सो इंडस्ट्रीचो व्ह्यूय ते दिवपाक शकतात. दुसरे आसात ते कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल जे स्वता खंय तरी ह्या उद्देगा कडेन लागींच्यान संबंदीत आसात. लोकांचो तांकां दर दिसाक रिस्पॉन्स मेळटा त्या दृश्टींतल्यान ते उलयतले आनी वेदर 35,000 crore तांकां पडटा काय कितें, तांच्या सरकाराक पडटा काय कितें. आणि तिसरे आमचे बरोबर आसात ते म्हळ्यार राजेंद्र काकोडकार जे कॉर्पोरेट कन्सल्टंट आसात आनी ह्या विशयाचेर तांणी खूब खोलायेन अभ्यास केला. सो हे 3 मानेस्त आसात आनी त्या 3 मानेस्ता बरोबर आमी पयली चर्चा सुरू करतले. सुरवात हांव गौतम तुजे कडच्यान करता. 35,000 कोटी हे फिगर जेन्ना आयले पळय तेन्ना सगळ्यांक धक्को बसलो. 35,000 crores इज अ बिग फिगर. इट इज लायक खंय तरी एक 2Gची फिगर 3Gची फिगर बी जशी दिसताले तशें 35,000 crores म्हणून. तुझे मत कितें? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटंट, बीइंग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द इंडस्ट्री, हाऊ रॅशनल, हाऊ नोशनल दिस फिगर इज? एक सेंटेन्सान हे आन्सर दिवपाक इज नॉट पॉसिबल. एक फर्स्ट पार्ट म्हणल्यार रिपोर्टाचो एकूच भाग आमचे कडेन अजून पर्यंत आयिल्लो आसा. त्या हातून ताणी 35,000 crores हो फिगर ताणें हायलायट केल्लो आसा. पूण तुम्ही सपोज ओवरऑल बेसीक इश्यूज सपोज पळयात आनी आमी जशें पयलीं डिस्कशन केल्लें ताचे प्रमाणे एक चॅप्टरान वेरियस चॅप्टर्स ह्या मायनिंग शाह कमिशन रिपोर्टान एक चॅप्टरान वेर ही फोकसीस अँड डिक्लेअर्स दीस 35,000 कोटीचो फिगर. हो कसो अरायव केला इज मायनिंग एरिया जी लीज तुका दिल्ली आसा ताज्या भायर तुवें जें एक्सट्रॅक्शन केला ऑर ऑपरेट केला आय वूड से ताजेर हें कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. आतां हातून पयर जशें न्यूजपेपर आर्टिकल्स आनी वेगळे डिस्कशनान आनी जशें GMOEय हांणी पॉयंट आवट केल्लें आसा तातूंत वेरियस एरर्स दे हॅव ट्रायड टू पॉयंट आवट ऑर वॉट एवर हें चुकलां तें चुकलां अशें तांणी खूब सांगिल्लें आसा. पुणून हे फाटले 6 वर्साचे पिरियड हो एक घेवन शाह कमिशन म्हणटा की एक्सट्रॅक्शन भायले एरियेन जें केलां ताजेर हो फिगर आपणें अरायव केला. एक शब्दान यू कॅनॉट से की हो रॅशनल काय नोशनल कित्याक हातून देर आर न्युमरस फॅक्टर्स आनी एज अ टेक्निकल पर्सन कसलीय गोश्ट क्वॉन्टिफाय जेन्ना तूं करता क्वॉन्टिफाय करपाक यू हॅव तातूंत तूं खोलान वचपाक जाय. यू हॅव टू कन्सिडर एवरी फॅक्ट एवरी फिगर की हातून एक्सपोर्ट ड्युरींग द लास्ट 6 years जाल्लो आसा जावं ना अशें ना जाला. एवरी इयर 50 ते 35 to 50 million टन्स आमी एक्सपोर्ट करतात. तातूंत 127 million टन्स ह्या भायलो हो वेगळो फिगर आसा हातून की इल्लिगल ऑर थेफ्ट ऑर वॉट एवर ही इज कॉलिंग. हो ताजो भाग आसा तातूंतलो हो पार्ट आसा काय हो एक्स्ट्रा काय हो ताजे बगैर आसा हाजेर कोणें इन्व्हेस्टिगेशन करूना. वेरियस इश्यूज अशे सम नोटेड सायंटिस्ट ऑल्सो हॅव पॉयंटेड आउट की ग्रॅव्हिटीची इश्यूज आसात, वेस्टेज इश्यूज आसात, एक्सपेन्सिसाची इश्यूज आसात. हे सगळे इश्यूज कन्सिडर करपा जाय. प्लस टॅक्सीस पे केल्ले आसा, रॉयल्टी पे केल्ले हे सगळे घेवन तो फिगर रायट नाव एक शब्दान रॅशनल दिसना सध्या तरी. आय वूड से सो रॅशनल दिसना. निलेश कितें 35,000 कोटी तूं आसा तूं बिझनेसा कडेन लागींच्यान संबंदीत आहा येदी व्हडली लूट जाल्या? म्हाका दिसना. सी इट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर सांगला ते भशेन वॉट ही हॅज सेड इज करेक्टली पॉयंटेड आउट आनी वॉट इज द रियल फॅक्ट ते सगळ्यांक खबर. इवन शाह कमिशन रिपोर्ट तुमी जर वाचले जाल्यार सकयल ताणें सेंटेन्स घातलेली आसा बिलो दॅट 35,000 crores एक सेंटेन्स एड केले वी हॅव टू सी इन डिटेल म्हणून. म्हणजे ही हिमसेल्फ हॅज नॉट गॉन इन डिटेल जालें ना. ही हिमसेल्फ हॅज रिटन दॅट वी हॅव टू सी इन डिटेल द व्हेरिफिकेशन ऑफ दीस 35,000 crores. That means he has just tabled a report without going into detail. So the question of he himself when he is saying it is not correct, where the question of we accepting it. You are very closely connected न्ही. तुका कितें दिसता 35,000 कोटी हे फिगर तुजे मतान कितें? जावंक शकना पळय जावंक शकना. आतां तेजे कितें इफ I have gone through see the Shah, I have read it 2-3 times trying to understand what he has derived from. See I am not saying that everything is wrong.
But what he has derived on this 35,000 crores is very wrong. कित्याक wrong? कित्याक see, first of all, he is ascertaining that सगळे mining illegal. So saying that all mines are illegal, that means 35,000 crores, whatever was exported, even after paying royalty and everything, is illegal. So 35,000 कोटी ते म्हणटा मायनराक वचपाचे न्ही, सगळे 35,000 6 वर्सां 7 वर्सां जे गफला चल्ला अशें म्हणटा तो, ते सगळ्याक सरकाराक येवपाक जाय आसलें. बट दिस इज अ व्हेरी ब्रॉड पर्स्पेक्ट आनी इफ यू गो इन टू इंटरॅक्शन, म्हाका दिसता शाह कमिशन हिमसेल्फ हॅज नॉट गॉन इन टू इट. So he has just made a vague statement and he is trying to make a issue of nothing. There are other things where he has brought into force Sarke, but this 35,000 issue is very wrongly brought by him. Very wrongly brought by him. Very wrongly, and he has not himself, because in his own report after this, he has mentioned that we'll have to go in details into this and then verify it. So that means he has not got it. तुम्ही अभ्यास केला हाजेर, तुमकां कितें दिसता 35,000 कोटी कितली पर्यंत खरे, कितली पर्यंत फट? निलेश म्हणटा तशें हे 35,000 फिगर इज नॉट अ बॉल पार्क फिगर. इट कॅन व्हेरी वास्टली, पूण हे फिगर नोशनल अशें म्हणू शकना. नोशनल कित्याक म्हणटात जेन्ना म्हणटात आतां 2G फिगर किंवा कोल ब्लॉक हातूंत भितर जें आसा, कोल ब्लॉकां भितर मायनिंगच करूं ना. 2G जें आहा ते म्हणटात की आमी रेट रिड्यूस करून कस्टमराक पावला. दीज आर नोशनल फिगर्स बिकॉज दे हॅव नॉट एक्रूड टू द पर्सन. पूण हातूंत भितर दीस इज अ डायरेक्ट मायनिंग, म्हणल्यार ते ओर काडला आनी एक्सपोर्ट केला किंवा स्टॉकान दवरला. सो दॅट मटेरियल हॅज एक्रूड टू दॅट पार्टी. सो इट इज अ एक्रूड मनी. सो द फिगर कॅनॉट बी नोशनल. यू कॅनॉट कॉल इट नोशनल. इट कॅन बी रॉंग. आतां ते रॉंग कितली जावं शकता? देर आर मेनी थिंग्स, लायक फॉर एक्झाम्पल एक एक्सकावेशन करता तेन्ना खर्च आसता, एक $10-20 खर्च आसता. तो खर्च रेड्यूस करपा जाय, तो ताणें रेड्यूस केल्लो ना. दुसरें म्हणल्यार टॅक्सीस जे पे केल्ले गव्हर्मेंटाक ते रेड्यूस करूं ना, ते कमी जावंक शकता. तिसरी म्हणल्यार ताणें एक एसम्पशन केलां की 10 मीटर प्रत्येक मायनीचेर डीग केला एवरेज. 10 मीटर खंयची मायन 2 जावंक शकता, कोण 5 जावंक शकता, कोण 20 जावंक शकता. सो ते युनिफॉर्मली लावंक शकना. त्या पद्दतीन ते 35,000चे फिगर कमी जावंक शकता. आनी हे अशें वर्कआउट केलें डिटेलान जाल्यार ह्या 35,000चे 16,000 पर्यंत सुद्दां येवंक शकता. तशेंच ते वयरूय वचूंक शकता. अशें न्ही की ते सकयल जावंक शकता. आतां नंदकुमार कामतीन सांगिल्लें आहा की ताणें जी स्पेसिफीक ग्रॅविटी 2.2G घेतिल्ली आहा ती इट इज मच मोर. ती समज घेतली जाल्यार तो म्हणटा की त्या 50,000 कोटी जावंक शकता. तशेंच आतां प्रायसाचो चार्ट तुमी पळयलो न्ही जाल्यार तुमकां कळटा की 2006 साकून आज पर्यंत सदांच प्रायस इज मोर दॅन $60. तो फॉर एक्झाम्पल तो इट वेंट अप टू इवन $180. गेल्ली 3 वर्सां तो $120 वयर आहा. The price also varies from the grade. Grade आता 300 ओर जो गेल्लो इट इज अनमार्केटेबल ओर. कित्याक सर डम्प्स बी काडले म्हणटा पळय ते इट वॉज नेवर एक्सपोर्टेड बिफोर. आता साहेब राजन बाब सांगता ते भशेन वॉट इज सेइंग दॅट 180 इज फॉर हायेस्ट ग्रेड ओवर अँड लोएस्ट ग्रेड ओवर इज ऑल्सो $45 बी गेल्ले एक्सपोर्ट केल्ले आसा. सो ऑन वॉट बेसीस आनी पळय सगळो काडटा तो एक्सपोर्ट जायना आनी ते रिजेक्शन कंडम आसा. रेशियो ऑफ रिजेक्शन इज नॉट ऑल कॅल्क्युलेटेड. ही हॅज गॉन इन डिटेल. आय हॅव ऑल्सो गॉन इन डिटेल. एक सेजा गोवाचे हांव सांगूंक सोदतां. सेजा गोवाचे पोरू वर्सा एवरेज प्रायस कितलो आशिल्लो? पोरू वर्सा आशिल्लो $100. गेल्ले वर्सा एवरेज प्रायस कितलो आशिल्लो? $110. ताजे पयले वर्स कितलो आशिल्लो? जेन्ना सेजा गोवा इज ऑलमोस्ट 35% ऑफ गोवा मायनींग आनी तागे मायनी नॉर्था आसा, सावथा आसा. सो एंटायर स्ट्राटां भितर आसात. सो द सेजा गोवा इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह कंपनी ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री. आणि सेजा गोवाचो फायनान्शियल रिपोर्ट अवेलेबल आसा. सो वन कॅन एनालायज फ्रॉम दॅट. तांगे ही जी प्रायस आहा तितलोय तो प्रायस एवरेज जावंक शकता. इट कॅन बी हायर, इट कॅन बी लोअर. सो टू दॅट एक्सटेंट इट कॅन गो अप. सो $100 आणि समज नंदकुमार कामतीन सांगला ती स्पेसिफीक ग्रॅविटी धरली जाल्यार ते 35,000 84,000 पर्यंत सुद्दां वचूं शकता. 35,000 84,000. सो दिस इज द वेरिएशन फ्रॉम 16,000 इट कॅन गो अप टू 84,000. एक फिक्स अशी सद्याक तरी आमचे कडेन अशें फिक्स हें इतलेंच, हें लॉस इतलेंच हें सांगपा खातीर कांयच सद्या तरी यंत्रणा ना. करेक्ट ना. एक हांवें सुरवातेक सांगलें तशें क्वांटिफिकेशन जेन्ना तूं करता कसलीय गोश्टीची. हांवें सपोज सांगलें की म्हगेलें सपोज पाकीट कोणें फाल्यां सपोज मारलें जाल्यार आय हॅव टू क्वांटिफाय सपोज की कितले म्हजे कडेन पयशे आशिल्ले. हांवें काल इतले मेजिल्ले, म्हजे कडेन आतां इतले आसात आनी एवरेज हांव इतले दवरता. बेस्ड ऑन दॅट आय हॅव टू क्वांटिफाय. ना दिस इज अ इजिएस्ट एक्झाम्पल वीच आय कॅन डू ऑन माय ओन.
when you are talking about millions of tons being extracted, something which in terms of meters which you cannot estimate, in terms of gravity where issues are there, wastage issues asat, Nilesh Babu म्हणतात तसं gradage issues asat, right from 40 grade ore to say 59 grade, I guess if I am wrong 58 पर्यंत ग्रेड हांगच्यान वता गोंयच्या 60% सेझागोवा हॅज मेंटेन सेझागोवा तो पळय सांगता पळय राजन बाब सेझा इज नॉट एक्सपोर्टेड नथिंग लेस दॅन 56 वर बट देर आर अदर कंपनीज हॅव एक्सपोर्टेड 50 and 48 सो इट इज म्हाका ह्या 35,000 जेन्ना फिगर म्हणटात तातूंतल्यान मेन जो सगळो एक चित्र तयार जालें ते 35,000 कोटी हाका लागून हय कितले डॅमेज जाला इंडस्ट्रीक हाका लागून व्हेरी बॅड सी मॅन ऑफ शाह कमिशन मतलब शाह कमिशन म्हणजे एडिशनल ताका नाव बट शाह म्हणटा पळय आय नेवर एक्सपेक्टेड अ पर्सन टू गिव वेड फिगर्स सी यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज द इकॉनॉमी ऑफ गोवा आतां आय एम नॉट टेकिंग द पार्ट ऑफ हू हॅव डन रॉंग सी वॉट इज डन रॉंग हॅज टू बी जस्टिफायड हॅज टू बी कोणें रॉंग केला दे हॅव टू गो टू द फाल्यां फाशी ताका पडपा जाल्यार पडपाक जाय दीस इज द वे इट इज ऑलमोस्ट लायक डुईंग समथींग रॉंग but because some few people have done wrong you cannot play with the economy of Goa as total economy of Goa will collapse you see आता आमचे बाजार कुचड्या राजन बाबा खबर आसा तो एक कुचड्या वयलो he knows what is the situation today see because of some people who have done something wrong you cannot take everybody for granted so now Shah Commission has just put 35,000 crores and that issue has gone to the Supreme Court and it has become no issue at all now what is the solution baba okay हांव कितें म्हणटा जरी हे केल्लें आसा न्ही कोणें 35,000 क्रोर्स केल्या गो इन डिटेल इन्क्वायरी करा ताका व्हरा बट यू डोंट स्टॉप लेट द एक्टिविटी कंटिन्यू एंड कंटिन्यू इन अ लीगल फॉर्म वॉट एवर लीगल इट इज देर यू जस्ट कॅनॉट stop some movement as so many people are dependent on it and just because one Shah commission that also a biased report I have been maintaining the same stand from before he see any commission has to take from both the sides then it's a real commission आता फाल्यां आमी जर कोर्टान गेले आनी दुसरी सायड हियर करून एक सायडीन हियर केले आनी ऑर्डर दिली जाल्यार where the thing is Natural justice ना. natural justice ना बायस्ड रिपोर्ट शाह कमिशनाचो रिपोर्ट बायस्ड रिपोर्ट म्हणू शकना एक म्हणल्यार शाह कमिशनाचे आता निलेश बाबान म्हणलें तें सावड्डेचें पोझिशन सामकें काबार जालां सावड्डे पळयलें जाल्यार पयलीं दिसतालें की एक प्रॉब्लेम आशिल्लो तो क्लियर जालो पूण आतां दुसरी एक्स्ट्रीम जाल्ली आहा ट्रकवाले लोकांक सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आज सकाळीं फुडें हांव येता आसतना टायरा वारो घालपाक मनीस मेळनाशिल्लो सो अशें जी सकाळीं 7 मेळटालो सावड्डे बाजाराचें म्हणजे हाशेंच गेलां कंप्लीट म्हणजे तशें बाजार फुलिल्लो दिसतालो न्ही ताजो चोर रस्तो नाच जाला अशें जाल्लें आसलें ते म्हणटात की निलेश बाबाचो एक व्यू आहा की दिस इज अ बायस्ड रिपोर्ट हांगा नॅचरल जस्टीस दुसरी सायडीक दिलो बायस्ड म्हणू शकना तागे फिगर इज रॉंग पूण यू कॅनॉट से बायस्ड बिकॉज तागे मॅन्डेट पळय आतां ही ताका मॅन्डेट जी दिल्ली आसा इन इज टर्म्स ऑफ रेफरन्स ही शॅल फॉलो हीज ओन प्रोसिजर्स इफ डीम्ड फिट सबमीट इंटरीम रिपोर्ट टू अर्जंटली कर्ब द मिनेस आतां ताणें आयटम नंबर चॅप्टर नंबर 1 कंप्लीट दिल्लें आहा की वॉट इज द मिनेस डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी आनी IBMन इन्स्पेक्शन गेल्ली 5 वर्सां करूं ना मागीर ताजे नंतर इन्स्पेक्शन कंप्लेनी अगेन्स्ट कांयच अटेंड जावं ना अटेंड जाल्यार सुद्दां 3 म्हयन्यांनी रिपोर्ट फिरयल्यात मागीर चीफ मिनिस्टर आनी मायन्स मिनिस्टर पयलींचो ताका हें सगळें खबर आसा कॉलॅप्स ऑफ फॅब्रिक ऑफ मॉनिटरींग एंड रेग्युलेटरी सिस्टम ही जी मिनेस आसा ती तागेल्या मॅन्डेटा प्रमाणे ताणें हें फिगर एक दिवन निलेश तुमी कितें म्हणटा इतली सगळी भानगडी जावन सुद्दां कांयच जावपा जायनाशिल्लें म्हाका कळना तो म्हणटा की इतली सगळी भानगडी जाल्यो हें जालें तें जालें तें जालें आनी तुमी म्हणटात की इज अ बायस्ड रिपोर्ट हातूंतल्यान इकॉनॉमी यू कॅनॉट टेक इकॉनॉमी एट रॅन्सम कितें जावपा आशिल्लें बरोबर. म्हजें कितें म्हणणें पळय सम इंडिविज्युअल्स फॉर देयर पर्सनल ग्रीड हॅज डन समथींग रॉंग that does not mean that individuals who are part of the activity should suffer mage te म्हणणे आसा so if somebody has done wrong if the administration is not functioning it is not the people's responsibility it is that particular administration who were supposed to do justice has to do now because of these people tene करू ना म्हण आमी बारीक लोक सफर जावपाचे ना I am saying what कितें शाह कमिशन पळय bias report is what is I am saying see whatever Rajan Baban सांगला it is okay he has been given a mandate see a mandate see when you set up an inquiry a person should understand that you should be giving justice to both the sides if you go on one tracking mind see somebody has done wrong means you do not assume things